Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सियोनातावन म्हणजे दाविदाच्या शारांसून आर्क पेट हाडूंक सालोमावान इस्रायेलाच्या जाणट्यांक, कुळांच्या फुडाऱ्यांक आनी इस्रायलीत घोराब्यांच्या वडिलांक आपणा भोवती जेरुसल्या एकठांय केले. एथानीम म्हयन्यांत हो म्हयनो म्हळ्यार वर्साचो 7वो. पोरबे समोय सगळी इस्रायलीची पोरजां सालोमो राजा भोंवतणी एकठवली. इस्रायेलाचे सगळे जाणटे पावतोच यादनिकांनी आर्क पेट खांदार मारली आनी ती जमातीच्या तोंबू सयत आनी तोंबूंत आशिल्ल्या सगळ्या पवित्र आयदनां बराबर व्हेली. यादनिकांनी आनी लेवितांनी ती उबारून हाडली. आर्क पेटेच्या फुड्यान सालोमाव राजान आनी ताचे सांगाती आसलोले इस्रायेलाचे पोरजेन मेजून लेकून नजो तितल्या शेळयांचो आनी बैलांचो योद्न केलो. यादनिकांनी ती आर्क पेट देव मंदिराच्या म्हालयान म्हणजे भोव पवित्र स्थानार केरुबिनाच्या पाकोट्यां खाल हाडून दवरली. आर्क पेट दवरलोली थंय केरुबिनी आपले पाकोटे सोडलोले आनी ते आर्क पेटेक आनी तिच्या खांब्यांक आसरो दिताले. ते आर्क पेटेंत आसल्यो फकत 2 फातरी. इजिप्त देशांतली इस्रायल पोरजां भायर सोरली तेन्ना सर्वेस्परान तिचे कडेन करार केल्लो. त्या कराराच्यो फातरी त्यो होरेबाक मोइजेसान त्यो आर्क पेटेंत दवरलोल्यो. यादनीक पवित्र स्थानांतले भायर सोरतोच सर्वेस्पराचें मंदीर एका कुपान भरलोलें. ह्या पासत धार्मीक सेवा करूंक यादनिकांक थंय रावंक जायना जालें. सर्वेस्पराच्या वैभवान सर्वेस्पराचें मंदीर भरलें. तेन्ना सालोमोवान म्हणलें, एका काळ्या कीट कुपान आपूण रावतलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलोलें. पूण हांवें तुका रावंक एक मंदीर बांदलें. तुवें थंय ठिकाण करूंक सदां सर्वदा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून वच सर्वेस्परा. एफ्रातांत आर्क पेट आसा म्हूण आमी आयकोलें. यारिमाच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. तो ठिकाण करता थंय आमी वचुया. ताच्या पांयांचे मणये मुखार सोरपटुया. जबाब तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून वच सर्वेस्परा. तुजे पोदवेचे आर्क पेट सयत सर्वेस्परा. तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून वच. तुजे यादनीक प्रमाणीपणान चलूं आनी तुजे भक्त आनंदान उल्हासूं. तुज्या सेवका दाविदाच्या मोगा खातीर तुज्या माखलोल्याक भायर घालूं नाका. जबाब तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून वच सर्वेस्परा. उद्गार. जेजू स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगोट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो.
मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पोलतोड मारून जेजू आनी ताचे शिस गेनेझाराताक पावले. थंय तांणी होडे लायलें आनी जेजू होड्यांतलो भायर सरोना फुडें लोकान रोकडोच ताका वळखलो आनी आख्ख्या प्रांतान हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून थंय वायटाकारांक अंथरुणा सयत हाडूंक लागलीं. आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नोगरांनी वो शेतां मोळ्यांनी वायटाकारांक मैदानार दवरतालीं आनी ताच्या आंगोस्त्राची देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागतालीं आनी हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ आनी ताका हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. मार्कू 22 50 आनी 6. आयज काल जायतो लोक मिसा भेटे फाटल्यान रोकडींच येवन फादर मुजेर मातसो हात दवर आनी मागणें कर अशें म्हणटात. खुशालकायेन आनी शांती समाधानान परतून घरा वेतात. दर एके पवित्र मिसाचे भेटेन जेजू हाजीर जाता. सांतिस्म साक्रामेंतान जेजू तुका आनी म्हाका रावता. ताका शेवताना ताचो हात अनुभवया आनी ताचें आसणें दर भेटेंतल्यान भोगुया. अशें केल्यार आमी कोणाच्याय फाटल्यान वो हांगा थंय धांवची नात. आमकां कोणूय कितेंय सांगून सोंपेपणी फटोवंक शकचो ना. पेद्रूचे पयले चिटीन दुसऱ्या ओवेस्वरान 24वे वळींत मेळटा. ताणें आमचे सगळे पातकांचे अपराध आपणाचेर घेतले आनी ताच्या घायांनी आमी बरीं जाल्यान. आमचे पवित्र सभेंत दर एके फिरगोजेन रेतीर मागण्याच्यो रिती मांडून हाडटात तेन्ना आमी वांटो घेवया. तशेंच जायत्या फिरगोजांनी नवसरणेचे मागण्याचे जमे आसात. तातूंत वांटो घेवचो आनी देवाचें उतर परगोट जाता. त्याच बराबर आर्गां आनी भोजोण तशेंच पवित्र आत्म्याची भरती हातूंतल्यान पेकोवणेचो हात अनुभवचो. हीच पेकोवणी आमी दुसऱ्यांक वांटची आनी ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक वावुरचें. बापा, बरें वो वायट येवं, आमी आमचे पवित्र सभेक सदांच विस्वाशी गोवाय जावंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.